नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। शिरोळे कनालांत एकले बुडले जाल्यार बागा दर्यांत बुडून आनीक एकल्याक मरण पुलिसांनी केलो घडणुकेचो पंचनामा फुडलो तपास आसा सुरू। शिरगांव जात्रेविशीं फेलिगोमसान केल्ले बाकीत थारले खरें जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन चेंगराचेंगरी जावपाची पयलींच उक्तायिल्ली शक्यताय स्पेशल रिपोर्ट। फुडल्या वर्सा सावन शिरगांव जात्रेत स्टॉल घालपाक येतले निर्बंध कौलांचे निमणे राती भायल्या लोकांक एंट्री दिवचे ना देवस्थानाच्या अध्यक्षान केले जाहीर। शिरगांव चेंगराचेंगरीच्या रिपोर्टाक जातलो कळाव मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांची म्हायती चेंगराचेंगरीची कारणां सोदपाक नेमल्या फॅक्ट फायंडिंग समिती। शिरगांव जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत मरण आयिल्ल्यांच्या कुटुंबांक राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट 12 दिसां उपरांत दितली आर्थीक मसत मुख्यमंत्र्यांची म्हायती। शिरगांवां जात्रे वेळार चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्या लोकांचे भलायकेंत सुदारणा तेरांतल्या दोगांची भलायकी मात अजून हुस्क्याची जेएमसीच्या दोतोरांची म्हायती। पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी नास्तीर गैरसमजुतींतल्यान केली चुकीची वक्तव्य सरकार आनी मंत्र्यांक लाच दिवपाच्या प्रकरणात एसीबीचो कोर्टाक रिपोर्ट। आनी घोड्या मार्गामुळे मळकणे बेकायदेशीर दोंगर कापणीक विरोध पंचायत तशेंच संबंधित खात्या कडल्यान कागाळी उपरांतूय कारवाय ना थळाव्यांचो आरोप कोर्टात वचपाची दिले शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान फुडल्या वर्सा सावन शिरगांव जात्रेक दुकानांचेर निर्बंध येतले तशेंच अंदू 5व्या दिसा मंगळारा कौलाक निमणे दिसा भायल्या लोकांक एंट्री दिवचे नात। चेंगराचेंगरीत 6 जाणांचो जीव गेले उपरांत देवस्थान समितीन निर्णय घेतला। होमखंडाच्या फांतोडेर शिरगांव लयराच्या जात्रेत जाल्ले चेंगराचेंगरीत 6 जाणांचो जीव गेल्लो शेकड्यांनी लोक जखमी जाल्ले। हे घडणुके उपरांत जात्रेच्या आयोजनाचेर खर प्रस्न उप्राशिल्ले। आता देवस्थान समितीन कांय महत्वाचे निर्णय घेतल्यात। फुडल्या वर्सा सावन जात्रेत दुकानांचेर निर्बंध येतले तशेंच आता चालू आशिल्ले कौलांक लोकांनी गर्दी करची न्हय तशेंच कौलांचे निमणे 5व्या दिसा बुधवारा भायल्या लोकांक एंट्री आसची ना अशें देवस्थान समितीचे अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार हांणी जाहीर केलां। कौलाची डिमांडी रात बघारा कौलाची डिमांडी रात बघारा आणि ते हिशोबाचा कळस म्हणजे गर्दी येतात वर्षा
आणि आता इथे पाचशे वर्षापेक्षा खूप लोक कमी आवाहन केलं आमचा वर्तमानपत्रांना आपण कामगिरी केली सगळ्या लोकांनी मीडिया आशीर्वाद घेऊ आणि त्याप्रमाणे काय केली पर्यावरण कमी आहे गर्दी असतात पण आता जी मंगळवारी लास्ट त्या राज्याला आपण मागता सगळी प्रार्थना केली प्रार्थना केली आणि जो देव एक घटना गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. शिरगांवां जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक कळाव जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सांगता. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीत पाडोशा 70च्या सुर्या न्हयेकाराक मेळपाक मरण आयिल्लें. मुख्यमंत्र्यान आयतारा वचून ताचे फामिलीची भेट घेतली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री फॅक्ट फायंडींग समितीच्या रिपोर्टा विशीं उलयलो. शिरगांव जाल्ले चेंगराचेंगरीचो रिपोर्ट येवपाक कळाव जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. चेंगराचेंगरीत पडोशे 70च्या सुर्या न्हयेकाराक मरण आयिल्लें. मुख्यमंत्र्यान आयतारा ताच्या फॅमिलीची भेट घेतली. ह्या वेळार पत्रकारांनी रिपोर्टा विशीं विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. शिरगांवचे घडणुके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उच्चस्तरीय समितीची बसका घेवन घडणुकीचो तपास करपा खातीर फॅक्ट फायंडींग समितीची नेमणूक केल्ली. IAS संदीप जॅकीस हांच्या नेतृत्वा खाला नेमिल्ले हे समितीत पुलीस उपमहासंचालक वर्षा शर्मा तशेंच दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांचो आस्पाव आसा. चेंगराचेंगरी उपरांत संदीप जॅकीस हांणी शिरगांव वचून प्रत्यक्ष पळोवणी केल्ली. पडोशा गांवांतलो पडोशा 70 हांगातलो पांडुरंग न्हयेकर काल हांव सुर्या न्हयेकर पांडुरंग न्हयेकर हो तेजो चलो ताका मेळपा खातीरच आज तांच्या घरा कडेन आयिल्लो बट ताकाय ट्रिटमेंट घेवपा खातीर हाजिरून गेला. सुर्या न्हयेकराच्या घरा कडेन काल पावोंक नाशिल्लो. आज मुद्दामून सांत्वनास्पद भेट दिवपा खातीर हांगासर आयिल्लो. आर्थीक मदती सरकारान डिक्लेअर केल्या 10 लाख रुपया दिवपाची. तोय चेक जाता तिका 12 दीस जाल्या उपरांत तांच्या घरा कडेन धाडून दितले आमी आनी बाकी तांकां कितें जी मदत करपाक जाय पळय कशा पद्दतीन ही मदत तांकां करतले. बट तांच्या सगळ्यांचें आयकल्या उपरांत सर स्ट्रीमलायन जावप गरजेचें आसा. जो पर्यंत धोड हांच्यांनी शिस्तीचें पालन करपाकूय म्हत्वाचें आसा आनी एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यानूय बाकीच्यो गजाली ज्यो आहा त्यो स्ट्रीमलायन करप हें इम्पॉर्टंट आहा. इतकेंच सर. एक तो रिपोर्ट आयज सबमीट जावपाक आयज जावचो ना, थोडोसो वेळ लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांव जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत मरण आयिल्ल्यांच्या घरा वचून तांच्या कुटुंबांक राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन भेट दिली. तशेंच आपुणूय फावो ती मजत करतलो अशें PS श्रीधरन पिल्लई हांणी आश्वासन दिलें. शिरगांव जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत मरण पाविल्ले पडोशे 70चे सुर्या नायेकार, औचितवाडो थियेचो यशवंत केरकार, आदित्य कौठणकार आणि तनुजा कौठणकार हांच्या कुटुंबाची आयतारा राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लईन भेट घेतली. सरकार तांकां आर्थीक मदत करतलोच तशेंच आपुणूय तांकां फावो ती मदत करतलो अशें राज्यपालान ह्या वेळार सांगलें. So yesterday I visited the hospitals and today I am visiting the houses of these departed souls and injured people. And as far as government is concerned, they are doing wonderful work for giving relief to them. And this is a religious place. Burda and other things are they take 11 days or 30 days Burda after that. And after that nobody has to touch that. That is the concept is also there. So this incident happened. Stampede is first time in the history of Goa. It's an unfortunate incident. Everybody is having sad about it. And as far as possible, our Prime Minister, our Rashtrapati, all are aware of it and their condolence and other things are there. And our government also, the Goa government also already declared sufficient amount
as a part of their first step. And they will think about ministry is representing this conscience is also very much aware. 3 persons lost their life and so many houses, of course, victims are there. And we will do the maximum. Unity of the people for this purpose is required. There is need of the hour. Sir, you went to the location where this stampede happened. So, what people said to you? What are their concerns? So that is now it's a subject matter of an inquiry. Inquiry is going on what actually happened. Yes. Various views are there. So for the time being, as the governor, let the report. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगावात जात्रेवेळार चेंगराचेंगरीत जखमी जाल्ल्या लोकांचे भलायकेत सुदारणा. 13 जाणांमदल्या 2 जाणांची भलायकी अजूनय हुस्को करपा सारखी आसा अशी दोतोर राजेश पाटलाची माहिती. म्हापशेचे आजिलोत 6 जाणां, जीएमसीत 14 जाणां उपचार घेतात. दिवचले हॉस्पिटलांतल्या सगळ्यांक डिस्चार्ज दिलो. शिरगांवा जात्रेक जाल्ले चेंगराचेंगरीत गंभीर जखमी जाल्ल्या 14 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्ले. तातूंतले एकल्याक दोतोरांनी डिस्चार्ज दिल्लो. उरिल्ल्या 13 जाणां मदल्या 5 जाणांची स्थिती गंभीर आशिल्ली. आयतारा हे 5 जाणां मदल्या 3 भलायकी सुदारल्या जाल्यार 2 जाणांची भलायकी आजून हुस्को करपा सारकी आशिल्ल्याचे दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तशेंच आयज सकाळी वाळपयच्यान आनीक एकल्याक जीएमसीत भरती केला. देखून आतां जीएमसीत वट्ट 14 जाण उपचार घेतात म्हूण दोतोरान सांगले. आज सकाळी हांवें 13 पेशंटांक तपासले सकाळी आनी आमचे ट्रोमा इंटेन्सिव्ह केअर युनिटान 13 जाणी बरे आसा. काल जे 5 क्रिटिकल पेशंट आशिल्ले तातूंतले 3 पेशंट खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दाखयतात. एका पेशंटाक आमी वेंटिलेटरा वयल्यान वीन सुद्दां केल्लो आसा, ते आपल्या आपूण ब्रिदींग करता. जे 2 क्रिटिकल पेशंट आतां सद्या आसात दे वील शो सम इम्प्रुवमेंट, बट एट द मोमेंट ऑफ टायम सेम आसात. कालची कंडिशन आनी आजची कंडिशन सेम आसा. काल एका पेशंटाचो प्रेशर कमी आशिल्लो, पूण आज तो प्रेशरूय मातसो बरो आसा. आपल्या आपूण तो प्रेशर म्हणजे वखदां न दिता प्रेशर मेंटेन जाल्लो आसा. सो इन ऑल पेशंट अशे सिरियस आशिल्ले ते डिट्युरेट जावंक ना. 5 3 बरे जाल्ले आसात, पूण 2 पेशंट मातशे सिरियस अजून आसा. तांचेर सगळो प्रयत्न आमचो चालू आसतलो. आजय न्युरोलॉजिस्ट येवन तांकां सगळ्यांक तपासपाचे आसात. ते सगळे तपासून जातले. थोड्या जाणांचे काल आमी रातचे परत सिटी स्कॅन केले. इंटरवल चेंज अशें म्हणजे वेगळें अशें कांय आमकां दिसून आयलें ना. जे आमचे पयले सिटी स्कॅनार दिशिल्ले तेच ते नंतरच्या सिटी स्कॅनारय तशेंच दिसले. सो हाजो अर्थ असो की ते तांचे डिट्युरेशनय जालेलें ना. सो पळोवया कशें जाता तें. सगळो आमचो प्रयत्न जारी आसता. 5 3 जाणां वेंटिलेटरा वयले काडले ना. 5 एकट्याक वेंटिलेटरा वयल्यान काडले. 2 जाणांचो रिस्पॉन्स बरो आसा सारको. तांकां सांजे पर्यंत नाल्यार फाल्यां पर्यंत आमकां एखादें काडूंक मेळत. पूण 3 बरे आसात. 2 आसात तांकां मातसो वेळ लागतलो. ओके. आयज आनी एक पेशंट येयला म्हणटा सर, तेजेर कितें? हय, आज एक पेशंट आयला. ताका मल्टिपल सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज आसा. ताका आमी विचारलें. तो म्हणपाक लागलो भंयाच्या कारणान ताका घरा वचचें पडलें, पूण आज ताजें तें दूख एकदम चड जालें. ताका लागून तो आयिल्लो आसा. ताजे एक्सरेज बी सगळे आमी आतां केल्या. ताकाय आमी आज एडमीट केला. सो एकूण आमचो आज इन पेशंट नंबर आसा तो 14 जाता. हां. एक म्हाका दिसता डिस्चार्ज जाला, टोटल 15 जाले न्हू धरून. हय, काल 14 आयिल्ले आमकां. तातूंतले 13 आमी एडमीट केले आनी एक पेशंट आशिल्लो ताका घरा वचपाचें आशिल्लें. ताका इंजुरी चडश्यो नाशिल्ल्यो, म्हणटकच ताका वखदां विकतां दिवन सगळे आमी घरा धाडले. म्हापशेच्या आजिलो हॉस्पिटलांत 18 जाण उपचार घेताले. शेनवारा राती आनी आयतारा सकाळी मेळून वट्ट 12 जाणांक डिस्चार्ज दिलो. आतां सद्याक 6 जाणांचेर उपचार चालू आसा म्हूण सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरगांवा जात्रेक जाल्ली लोकांची गर्दी पळोवन सोशल मिडियाचेर सदांच एक्टिव्ह रावपी फेली गोम्सान त्याच दिसा आपल्या एका व्हिडिओन जात्रेत चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय उक्तायली आनी ताणें वस्तुस्थिती पळोवन जे बाकीत केल्ले ते शेनवारा फांतोडेर खरें थारले. पळयात पुराय बातमी. फेली गोम्स ह्या मनशा विशीं तुमकां आनी वेगळेपणान सांगपाची गरज ना. गोंयची संस्कृताय, परंपरा आनी गोंयचें समृद्ध दायज सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान जगा मुखार मांडपी हो एक गोंयकार.
फेलिक गोम्स शुक्रारा सकाळी शिरगांवा लयरेच्या देवळान देवीच्या दर्शना खातीर गेल्लो. देवळात वयता जाल्यार प्रचंड गर्दी. ह्या वेळार सेवेत आशिल्ल्या पुलिसांकूय ताणें गर्दी नियंत्रणात कशी हाडटले काय म्हणून प्रस्न केले. तशेंच एकंदर वेवस्था आनी लोकांची जाल्ली गर्दी पळोवन ताणें जात्रेक चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे भाकीत केल्ले. लयराई जात्रे विशीं जायते व्हिडिओ ताणें सोशल मिडियाचेर पोस्ट केल्यात. तातूंतल्या एका व्हिडिओन तो जात्रेक जाल्ली गर्दी दाखयता. पुलिसांकूय गर्देर नियंत्रण कशें हाडटले काय म्हणून विचारता. लोकांची गर्दी आनी वेवस्था पळोवन जात्रेक चेंगराचेंगरी जावपाची शक्यताय आसा म्हणून सांगता. आनी शेनवारा फांतोडेर जात्रेक चेंगराचेंगरी जावन 6 जाणांक मरण येता. एखाद्या सिनेमात साधू वा तपस्वी एखादे भाकीत करता आनी मुखार तशेंच घडटा हें तुमी पळयलेंच आसतलें. पूण प्रत्यक्ष जिणेंत अशें चुकूनच घडटा. शिरगांवांत तशेंच जालें. आतां फेलिक गोम्स हो कोण साधू वा तपस्वी न्ही, तो एक सोशल मिडिया ब्लॉगर आनी समाज वावुरपी. ताणें शिरगांवा वचून जी वस्तुस्थिती मांडली तशेंच मुखार जाल्लें दिश्टी पडटा. एका सामान्य मनशाक जर चेंगराचेंगरी जावपाक शकता अशें दिसता जाल्यार पुलीस प्रशासन, मामलेदार, उपजिल्लोधिकारी आनी हेर बाकीच्यांक अशें कित्याक दिसूंक ना? आयकात फेलिक गोम्सान शिरगांव जात्रे विशीं केल्ले भाकीत. सिस्टम कितें पळयता म्हणून सिस्टम पळयता. सिस्टम कशें घालता काय म्हणून आतां कांय ना रे. 1 वर जालें बोल ना मरे आनी सिस्टम पळयता हेंची कशी घायला काय म्हणून पुलिसाची. जाल्यार पुलीस ना जाल्यार कांय ना रे बाबा. हेंचे जाम पडटा. तुमकां सांगता स्टॅम्पीड जावपाक शक्यता आहा. इतलो लोक चाम्यांनी सारको कांय ना बसून राहुल बाब सांगता रे. राहुल कहो तुजो आयचो बंदोबस्त कहो मातसो सांग. मातसो केन्ना हा तूं वट्टान हांव 8 येयला सकाळी 8 येयला. PI बिचोली आनी तेजो स्टाफ आसलो. आनी तूं केन्ना हा आतां? 8 ते सांजचो 8. 8 पयलीं. आनी दलवी कोण? दलवी तुजो वयलो तो इंचार्ज, तो फूल इंचार्ज. SDPO. कित्याक 8 पयलीं सिस्टम कांय नाशिल्लो. ऑलरेडी ऑलमोस्ट स्टॅम्पीड जावपाक येयलो 2-3दा. 2 भुरगीं चिड्डोलीं. मातशी गर्दी आसली पण मागीर ती सारकी स्ट्रीमलायन जाली. कित्याक ना मात तुमी येवन मात सकाळी कळना न्हू सकाळी फुडें. अदरवायज इट इज ओके नॉर्मल आहा तशें. ना हांवें 2 वरां सारकें बसून वेवस्थीत लोकांक सांगता. 2 वरां बसून पयलीं कहलो हेजो प्रेशर इतलो मारलेलो की 2-3 भुरगीं सकाळी मातसो अर्ली मॉर्निंग मातसो क्रावड आसता. लोक येता न्हू दॅट टायम दे मॅनेज वेल. आतां इट इज परफेक्टली स्मूथ. कांय ना इशू. 2 वरां बशिल्लो. आख्खी सिस्टम दाखयली तुका. पयलीं गर्दी कशी आसली. मागीर तो दलवी येयलो मसलमॅन तेणें वाट केली हेच्या इन्स्ट्रक्शनान. तो एकलो मात दलवी मागीर येयला. तेच्या पयलीं एकलो वावुरला एकलो. तुका दाखयलो व्हडी गोश्ट. जालें कितें तेंचें कितलेंय बरें उरलें. हे पुलीस ते पुलीसूच आनी म्हणटा तुकाच भायर थेयतले. तशें म्हाका केलें आतां. आतां रावतलो देवीच्याच नांवान हांव भायर रावतलो. दाखयतलो आतां सिस्टम हांव हेंचो. मरे कितलो लोक येता हिंगा. आजरांनी लोक येता. पयले मरे आजरांनी कसो लोक येता तो. वांगडा राव साई स्वतः साडी आमच्या. अरे शे बाबा ऑल गुड रे बाबा. धरून रावला हांव. फुडें वचून जाव ना तूं राव. यो म्हज्या फाटो फुडें येयले फाटो यो तूं यो म्हज्या फाटल्यान.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पांडुरंग मोडकेकारान सरकार आणि मंत्र्यांचेर केल्ले भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोपांचे प्रकरणात एसीबीचो कोर्टामुखार रिपोर्ट सादर. गैरसमजांतल्यान मोडकेकारान ही वक्तव्य केल्ल्याचो दावो. मोडकेकाराची खंय भलायकी स्थिर ना म्हणून रिपोर्टांत बाब नमूद. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. 4 मार्च 2025 ह्या दिसा आदलो मंत्री आनी भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान पक्षाचो केंद्रीय संघटन सरचिटणीस BL संतोशा वांगडचे बसके उपरांत मिडिया कडेन उलयतना सरकाराचेर गंभीर आरोप केल्ले. सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात, फायली क्लियर करपाकूय पयशे घेतात म्हूण बॉम्ब घाल्लो. ह्या आरोपा वयल्यान गोंयांत आनी देश पातळीचेरूय खवदळ पडिल्लो. उपरांत ह्या प्रकरणात पोलिसां कडल्यान कांयच ठोस कारवाय जावंक नाशिल्ल्यान एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटये कोर्टात गेल्लो. कोर्टाच्या आदेशा वयल्यान दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकाक ह्या प्रकरणाची चवकशी करची पडिल्ली. आता एसीबीन आपलो रिपोर्ट कोर्टाक दितना मडकयकाराक क्लीन चीट दिल्या. ज्या दाव्याच्या आधाराचेर मडकयकाराक एसीबीन क्लीन चीट दिल्या ती पळोवया. एसीबीच्या रिपोर्टात पांडुरंग मडकयकारान गैरसमजांतल्यान चुकीची वक्तव्य केल्ल्याचें नमूद केलां. ह्या प्रकरणाच्या रिपोर्टात घटनाक्रम मांडला तो असो. 30 जानेर 2024 वर्सा मडकयकाराचे निकिताशा रियल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीन गवंडाळीचे एका सेटलमेंट जमनीचे NA सनदी खातीर तिसवाडीचे जिल्लोधिकारी कार्यालयाक अर्ज केल्लो. मडकयकाराच्या कंपनी वतीन एक विष्णू तिवरेकार म्हणटा तो हे फायलीची प्रक्रिया हाताळटालो. फायल क्लियर जाले उपरांत अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान 29 जानेर 2025 जमीन रुपांतरणा खातीरचे 24,78,210 रुपयांचे चलन काढले. 1 फेब्रुवारी 2025 विष्णू तिवरेकारान 24,78,210 रुपया जमीन रुपांतरणा खातीरचे चलन चेका वरवीं फारीक केले. रुपांतरण जावचे पयलींच जमिनीत रस्तो केल्ल्यान जिल्लोधिकारी कार्यालयान मडकयकाराच्या कंपनीक 21,29,400 रुपयांची पेनल्टी घाली. 6 फेब्रुवारी 2025 विष्णू तिवरेकारानूच 21,29,400 रुपयांची पेनल्टी चेका वरवीं जिल्लोधिकारी कार्यालयाक फारीक केली. जमीन रुपांतरणाचे चलन आणि दंड फारीक केले उपरांत 11 फेब्रुवारी 2025 ह्या दिसा जिल्लोधिकाऱ्यान जमिनीची सनद दिली. एसीबीन आपल्या रिपोर्टात सांगिल्ल्या प्रमाण विष्णू तिवरेकारान खंय चलन आनी दंडाची रक्कम मेळून 15 ते 20 लाख रुपया जिल्लोधिकारी कार्यालयात फारीक करचे पडटले म्हूण कंपनीचो संचालक पांडुरंग मडकयकाराक सांगिल्ले. मात मडकयकाराची खंय गैरसमजूत जाली आनी ताका दिसले की ती रक्कम लाज म्हूण दिवची पडली अशें तिवरेकारान सांगले. पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यान हो गोंधळ जाल्ल्याचो विष्णू तिवरेकाराचो दावो. एसीबीच्या अहवालात पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर नाशिल्ल्याचो दावो. भलायकी स्थिर नाशिल्ल्यानूच गैरसमजांतल्यान मडकयकारान केली चुकीची वक्तव्यां. पांडुरंग मडकयकाराचो ब्लड प्रेशर हालता. दर 6 वरांनी ब्लड प्रेशराची गुळी घेवंक ना जाल्यार खंय मडकयकाराची भलायकी अस्थिर जाता. व अशे तरेन हे हाय प्रोफायल केसीचो रिपोर्ट एसीबीन कोर्टाक सादर केलो. हातूंत एसीबीन दावो केला की तांणी कांय साक्षीदारांची चवकशी केल्या. मात हातूंत दावो केल्ले प्रमाण जर पांडुरंग मडकयकाराची भलायकी स्थिर ना आनी दर 6 वरांनी ब्लड प्रेशर वाडून ती हालता आसत जाल्यार मडकयकार वेंचणुकेक रावपाक शकता काय कितें आनी ताका तिकेट दिवपाचे रिस्क कोण घेतलो हे प्रस्न फकत आमकां न्ही जाल्यार खुद्द ताच्या कुंभारजुवेच्या मतदारांकूय पडटले हातूंत दुबाव ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कळंगूट बागा दर्यादेगेर खेळटा खेळटना उत्तर प्रदेशांतल्या 6 वर्साच्या चलयेक उदकांत बुडून मरण आयलें. जीवरक्षकांनी वाटावपाचो यत्न केलो मात अपयशी थारले. पळयात पुराय बातमी. वेळ उत्तर प्रदेशांतले 6 वर्साचे चली उदकांत खेळटाले. ताच्या वांगडा ताचो व्हडलो भाव आशिल्लो. मात व्हडल्या भावाचें लक्ष चुकून चली उदकाच्या प्रवाहान केन्ना व्हांवून गेली हेंच कळूंक ना. धाकटी भयण दिश्टी पडना म्हूण भाव सोदपाक लागलो. थोड्या वेळा उपरांत ते चली जीव रक्षकांक दर्यांत बुसकळटाना दिश्टी पडले. ते चलयेक उदकांतल्यान भायर काडून लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केले. मात हॉस्पिटलांत हाडच्या पयलीं त्या चलयेक मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी सांगलें. पुलिसांनी घडणुकां वचून घडणुकीचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास सुरू आसा. संदीप कुमार के साथ में भेजा था मैंने बीच को 6:30 बजे बच्चों को घूमने के लिए. मैंने कहा था इनको पानी में नहीं जाने देना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. कहीं ठीक है और इनको आधे घंटे में वापस लेके आना है. कहीं ठीक है. फिर उसके बाद मैं अपनी दुकान पे काम कर रहा था. फिर बाद में फ़ोन आया 1 घंटे के बाद कि लड़की नहीं मिल रही है. फिर मैंने अपना शॉप बंद किया. बंद करने के बाद तुरंत ढूंढने को गया. फिर 2 घंटे तक मैं पानी में ढूंढता रहा. मुझे मिली नहीं.
आप भी बीच पे थे? हाँ, मैं भी बीच पे ढूंढने के लिए आया जब मुझे फ़ोन आया था। आपको फोन आया था कि फ़ोन आया था, बेटी गुम हो गई है, मिल नहीं रही है। किसने फोन किया था आपको? फ़ोन संदीप कुमार ने किया था, मेरे साथ जो मेरे साथ काम करता है वो, उसने मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद मैं गया, ढूंढा, देखा, बहुत 2 घंटे ढूंढा। मैं, मेरे काफ़ी दोस्त थे, ढूंढ रहे थे सब लोग, नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद, आधे 1 घंटे के बाद, फिर काफ़ी दूर जाने के बाद फिर उधर पाया, तब बच्चे की सांस चल रही थी। जब मैं गया तो उन्होंने बोला सबने मर गया। जब मैंने उसको हाथ लगाया, उसको ठोका, तो मैंने कहा जिंदा है वो, उसको ट्रेंच किया। फिर हॉस्पिटल में आया, फिर मैं यहाँ पे आया, आने के बाद बोल दिया डेड हो गया। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसमें? संदीप कुमार को जिम्मेदार मानते हैं। आम्ही असा सध्या कांदोलीम PHC सेंटरान आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे आताच अशी खबर कळ्ळ्या की 7:30 ते 8 वरांचेर एक 6 वर्साचे माणकुलें जे चेडूं आसा हे खंय तरी ड्रावन जाल्ल्याची खबर बागा एंडा कडेन अशी खबर येयल्ली आसा। जेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो आनी आमकां अशें कळ्ळें की हे जे 6 वर्साचे चेडूं आसा ते आपल्या फॅमिली वांगडा बिचाचेर बागा हांगासर भोंवपाक येयल्ले। जे वांगडी आशिल्ले ते एका फॅमिली मेंबराक एक कोणाचो फोन येयलो आनी फोनार उलयता उलयता तेजी खंय तरी त्या चेडवा वयली नजर गेली। जे चेडूं आसा 6 वर्साचे ते उदकांत खेळटा आसतना खंय तरी ते फुडें पावले आनी अचानक ते ड्रावन जावपाक लागले। थंयसरले जे घटनाच्या जाग्यावयले जे काही लोकल आशिल्ले, काही टुरिस्ट आशिल्ले, तेंच्यांनी ही गोष्ट पळयली आनी तेंच्यांनी कलंगूट पुलिसांक खबर केली। तेची त्या 6 वर्साचे चेडवाक शोधाशोध करपाक सुरवात जाली। थंयसर पिल्यांचे जे फायर आसात ते घटनास्थळी पावले आनी कलंगूट जे पुलीस आसात ते सध्या थंयसर पावले आनी त्या चेडवाक खंय तरी शोधपाक सुरवात केली। फुडें वचून खंय तरी एक 2.5 ते 2 किलोमिटरा वयर जेन्ना हे चेडूं जे आसात ते खंय तरी ल्हारां बरोबर उदका वांगडा खंय तरी ट्युरिस्टाच्या पांयाक आढळ्ळे तेन्ना ट्युरिस्टांनी त्या चेडवाक वयर काडले आनी पुलिसांच्या हातीन दिले। थंयसर तेंच्यांनी पिलेन फायर तशेंच कलंगूटच्या पुलिसांनी त्या चेडवाक CPR दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी CPR दिता दिता खंय तरी तेंच्यांनी त्या चेडवाक टॅक्सी एक आपयली आनी त्या टॅक्सीन घालून कांदोली PHC सेंटरान उपचारा खातीर हाडले। जेन्ना त्या माणकुल्या चेडवाक जेन्ना उपचार करता आसतना डॉक्टरांनी सध्या मृत्यू घोशीत केल्लो आसा। सध्या त्या चेडवाची फॅमिली तशेंच पिलेन फायर आनी कलंगूटचे पुलीस जे आसात ते हांगासर PHC सेंटरान इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर पाविल्ले आसा। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर। आवाज गोंयचे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV। मध्यानराती ते फातोड मेरेन आनी फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह। दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह। गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात। सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार। तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो महत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर। गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही।